Check. Mogachano, God has a perfect timing, never early, never late. It takes a little patience, but a whole lot of faith. But it's worth a wait. आईच्या मिलाक सायबिणीच्या 6व्या नोवेनाचो विशय बातिम्यो देवाचे काकलोतीक उलो मारता. वच आनी तूंय तशेंच कर. आमी करचे वेळार हो अडचणेंत कितें कोत्ता काय देवाचेर पातयेवन ताचे काकलोतीक उलो मारता वो देवाचेर विसर घालून आपल्याच बोलाचेर दुसऱ्या मनशांचेर वो दुडवांचेर पातयेल्या. बार्तिमेव आपली दिश्टीची ओडचून लोकांची ओडचून फाटी दवरून तो देवाचेर जेजूचेर पातयेवन देवाची काकलोतीक उलो मारता आनी हाकाच लागून तो पेकोणी मेळोवन घेता. ताका नदर फावो जाता. सायबीण माय जिका आमी मिलाक सायबीण म्हूण पाचारता तिणें आपलें पुराय जिवीत देवाचेर पातयेवन आनी ताचे काकलोतीक उलो मारून सारलें. तर बात्तिमेवाची आनी सायबीण मायची देख घेवन आमी आमच्या जिवितांत देवाचे काकलोतीक उलो मारूंक देवाची कृपा ह्या मिसांत आमकां मागुया. तशेंच तेम वाड्यान रावतल्या दर एकल्याक देवाचेर पातयेवन ताची काकलूत अणभवूंक मिलाक सायबिणीचे मोजोतीन तांकां देवाचो आदार ह्या मिसांत मागुया. बार्तिमेव कोण भाशेन देवाची काकलुतीक उलो मारता आनी पेकोणी मेळोवन घेता हें एका ल्हान चलचित्रा वेल्यान आमी पळोवया आनी मिसा बेटेक तयार जावया. Hey, what's happening? What's going on? Jesus of Nazareth. He's passing by. Oh. Jesus! Oh, Jesus! Son of David, have mercy on me! What do you want me to do for you? I want to see again. Then see. Your faith has made you well. I can see. I can see. I can see. Did you lose him? मिसाची पेल सुरू जाता आमी सगळीं तोया जावया आमचो यादनी भितो सोता आमी सगळीं येवकार दिवया कालवारी बे नवसोतलो आमी तातून वाटो घेवया सर्गीचेवून तो वाटलो आमी जिवून आयली जावया. आयच्या ह्या नोवेनाच्या मिसांत आमी तेम वाडो ह्या वाड्यान रावतल्या सगल्या भाव भयणी खातीर मागुया. तशेंच मार्सल आनी वायलट तशेंच मॅल्कम आनी शिवानी
आपणाच्या काजराचे वरस समोरमतात तांचेरूय देवाची सुबा बेसांवां मागुया. तशेंच शिबानी आनी डेन्झल आपणाचे वाडदीस समोरमतात तांकांय देवाची कृपा ह्या मिसांत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाळ भावा भयणीनो, आमचो देव काकलुतसार आनी काकलुतीन ताणें आमकां रोसल्यात आनी आमची काकलूत तो दवरता. जायते फावट ही काकलुतीक आमी उलो मारूंक ना. हे वेळार दूख दवरया आनी आमच्या पातकांचे बोगसणे मागुया. काळजांत थावन दूख दवरतल्यांक बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला सोमिया काकुतकोर. सोम्या काकलुतकोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुतकोर. क्रिस्ता काकलुतकोर. आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोमिया काकुतकोर. सोम्या काकलुतकोर. सोर पदवेदार देव आमची काकुतकोर आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमी तुजी भुरगीं आमच्या पातकांचे बोगसणे मागता. आमच्या कोन्यांनी तुका मानूंक आमकां तांक ना देखून तुज्या पुता आमच्या सोम्याच्या आवयचे विनवणेन आमकां सोडवून मेलो. आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबेन पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवत चलयता. सासणाच्या सासना. आमेन. दोन दुताच्या इतिहासा वेले वाचप. त्या दिसांनी देवाचें उतर शिपडटालें आनी वाडटालें. आपलें काम सोमतोच बार्नाबास आनी सावलू जेरुसालाक थावन परतले आनी ताणें आपले बरोबर मार्कू म्हणलेल्या जोवांक हाडलो. अंतिकोयचे पवित्र सभेन प्रवादी आनी शास्त्री आसले ते हे: बार्नाबास, काळो म्हणलो शिमाव, सिरियेचो लुसियस, हेरोद उपराजा, भुरगेपणाचो इस माने आनी सावलू. एका दिसा ते सोरेस्पराक घुसताले आनी उपास करताले. तेन्ना पवित्र आत्म्यान तांकां म्हळें, हांवें तुमकां आपयल्यात आनी खेरीत कामा खातीर आपयल्यात. ताका लागून बार्नाबासाक आनी सावलूक कुशीन काडात. तेन्ना उपास आनी मागणें करून ताणें तांचे हात दवरले आनी तांकां धाडले. हे भाशेन पवित्र आत्म्यान तांकां पाठयतोच ते दोगूय सेलुयेक गेले आनी थंय तावन तारवार बसून सिप्रूस जुव्याचे वाटेर तांणी दवरली. सालामेसाक पावतोच ते देंवले आनी थंय तावन जुदेवांच्या देवस्थानांनी देवाचें उतर परगटलें. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या उतराक आमचो जाबाब जावन दी. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. तूं म्हणुया. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. दुलोबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कर. हे पोरी मनीस प्रिथुमीचेर तुज्यो वाटो वळखतल्यो. तुजो एकलो सरवंडार म्हूण सगळ्या राष्ट्रांक कळटलें. जाबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. राष्ट्रां मुरगटून संतोशान गितां गावूं, कित्याक तूं निया प्रमाणे जोडटी करताय, निती प्रमाणे करताय परजांची मनसुबी. प्रिथुमीचेर राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. जबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. देव आमचो आमकां उजवाड दिवंक आनी सगल्यो प्रितूम ताच्या पांयां पडूं. जबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. उद्गार. Sui sorves porak sui, sui sorves porak sui, sui, sui sorves
सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय सोय. जेजू म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. Soy सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय 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 सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय सोय. Survispor तुमचे सोवे असू. तुमचे सोवे आसूं. मार्गो बर्मणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. ते जेरिकेक पावले आनी जेरिकेक थावन शिसांक घेवन लोकांच्या व्हड जोम्या बरी वेतना बार्थिमेव म्हणजे तिमेवाचो पूत म्हणलोलो एक कुड्डो रस्त्याचे देगेर भिकेक बसून आसलो. जेजू नाजारेतकार येता म्हूण ताणें आयकतच दाविदाच्या पुता मोशिका कुतकोर म्हूण बोब मारूंक तो लागलो. आनी साबार जाणांनी ताका बोबाट केली आनी ओगो राव म्हूण सांगलें. पूण दाविदाच्या पुता मोशिका कुतकोर म्हणून तो ओदीक व्हडल्यान बोब मारूंक लागलो. जेजू थांबलो आनी ताका म्हणलें, ताका हांगा आपयात. आनी तांणी त्या कुड्ड्याक आपयलो. धीर दवर, तांणी सांगलें, उठ, तो तुका आपयता. आपणाचो जुबो सांडून आनी उडून उडून तो जेजू सोरशी आयलो. तेन्ना जेजून म्हणलें, हांवें तुका कितें केल्लें जाय? गुरुजी, म्हाका नव्यान नदर येवशी कर. जेजून ताका म्हणलें, वच, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. आनी रोखडीच ताका नदर आयली आनी तो ताचे बोरी चलून गेलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचो विशय आमकां देवाचे काकलुतीक उलो मारूंक आपयता आनी आमकां देख कशी बार्तिमेव दिता. आनी हें शुभ वर्तमान आमी बरे भाशेन वाचलें जाल्यार आमकां जायते मनीस ह्या शुभ वर्तमानान दिश्टी पडटात. देखीक बार्तिमेव, थोडो लोक जो ताका बोन करता तसो, जायतो लोक ताका उठून उर्बा दिता तसो. आनी जेजूय ह्या शुभ वर्तमानान आमकां दिश्टी पडटा. मोगाळ भाव भयणीनो, आमकां पाप सायब फ्रांसीस ही उतरां म्हणटा, God is never tired of forgiving us. It is we who are tired of asking forgiveness. देव आमकां बोगसणे दिवन केन्नाच थकोना, केन्नाच बेजार जायना. पूण आमी बोगसणे मागून आमी बेजार जाता. मोगाळ भाव भयणीनो, आयज ह्याच बार्तिमेवाचेर नदर मारुया. पयलेच फावटी तो जेजू येता तो आयकता. आपल्या मुखावेल्यान वेता कसो तो आयकता. कोणें तरी ताका खबर सांगलोली आसतली जेजूची. ताणें जेजूचें नांव आयकल्लें आसतलें. जेजू जायती बरेपणां कोत्ता, जायत्यो मिलाग्री कोत्ता, जायत्या जाणांक हात लावन बरें कोत्ता. हे सगळी म्हायती ताका आसली. आनी हाका लागून विस्वास दवरून आपणाकूय कितें मेळटलें हो आशा धरून हो बार्तिमेव बोब मारता. दाविदाच्या पुता मोशिका कुतकोर. दाविदाचो पूत म्हणटा म्हणजे ह्या बार्तिमेवाक जेजू कोण हाची बरी म्हायती आसली. जेजू खंयच्या कुळाचो तो ताका खबर आसली.
आनी ताका लागून हो बार्तिमेव बोबाळ मारता, जेजू म्हजी काकूत कर, दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर. आनी ताचे बरोबर जेजू बरोबर जायते लोक वेताले, कित्याक जायत्या लोकांकूय जाय आसले आपणाचेर हात दवरून तो मिलाप करतलो, आपणाच्या दुखाक जेजू पावतलो. आनी ते कितें सांगतात, ओग राव रे, ते तुका आनी पडोंक ना, तूं कुड्डो, तुका नाका, तूं बोंद जा, ओगो राव. हें उतरां ते बार्तिमेवाक सांगतात. तो बाबडो कुड्डो, तेणें कितें म्हणूंक जातालें, आसूं जेजू आनी आपणा पळोवचो ना, आपणाचो उल्लो जेजूक आयकूंक येवचो ना. पूण तो ओदीक व्हडल्यान बोब मारता, दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर. इतले जाण ताका केण्ण्यो कोत्तात, इतले जाण ताका बोन राव म्हणटात, तरी तो बोब मारून म्हणटा, दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर. आनी जेजू ताचो उलो कानार घेता आनी जेजू म्हणटा, ताका आपयात. आनी थोडो लोक वेता, उठ, तो तुका आपयता. अशें ताका पयले सुवातेर जुबो सोडप. म्हणजे ताचे लागीं आसलेले, जेन्ना माथेवाक जेजू आपयता, म्हजो पाटलाव करूंक घे, तोय आपणाचे मांडवीर बसलो आसतना सगळें सोडटा आनी जेजू फाटल्यान येता. आनी होय कुड्डो जेन्ना जेजू ताका आपयता, सगळें सोडटा, जुबो पासून सोडटा आनी उडयो मारीत तो येता. एक कुड्डो, ताका चलोंक पासून सारकें जायना, चलतना पासून कित्याक आदवतलो, पूण ताच्या इतली खुशालकाय की आपणाक हें बरेंपण मेळपाचें आसा, तो उडयो मारून जेजू लागीं येता. आनी जेजू ताका एक प्रश्न कोत्ता, बाबा तुका कितें जाय, हांवें तुका कितें केल्लें जाय. आनी तो सरळ उतरांनी म्हणटा, सायबा, म्हाका म्हजी नदर नव्यान मेळोशी कर. म्हणजे आदीं ताका नदर आसली आनी मागीर ताची नदर गेल्ली, ताका लागून तो पोत्तून आपणाची नदर मागता. आनी जेजू म्हणटा, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. मोगळ भाव भयणीनो, ह्या शुभ वर्तमानाचेर आमी परतून एक धांवती नदर मारल्या. आतां आमकांच विचार करूंक या, आमी खंयचे सुवातेर आसा. आमी बार्तिमेवा भाशेन देवाचे काकलुतीक उलो मारता जायत. जेजू म्हणटा, कश्ट कोत्तात तुमी, वज्याच्या भाराखाला आसात तुमी, म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. आमकां माथेवाच्या शुभ वर्तमानान 11व्या अश्वेरान 28 वळीन ही उतरां मेळटात. जेजू म्हणटा, मागात आनी तुमकां मेळटलें, दारार मारात आनी दार तुमकां उगडटलें. जेजू ही आस्वासनां आमकां सगळीं दिता. जेजू आमकां देवाचे काकलुतीक उलो मारूंक आपयता. जायते पावटी आमी आमच्याच बोळाचेर पाती येता, म्हाका जातलें, देव बी कोण ना, हांवूच कोत्तलो सगळें. आनी आमी देवाचे काकलुतीक मात पासून उलो मारूंक पळयना. जायते फावटी आमची शेजारी, आमची सोयऱ्या दायऱ्या आमी वळखतात ती देवाचे काकलुतीक उलो मारतात आनी जायतें कितें मागतात तें तांकां मेळना. जायते फावटी ती दुयेंत आसा ती दुयेंतूच आसतात, सीक आसा ती सीकूच आसात. आनी आमी ताका सांगतात, देव बी कोण ना, तें तुजें आयकोचो ना. आमी ह्या मनशा भाशेन जातात, जी त्या बार्तिमेवाक म्हणटाली, तूं आनी बॉब मारूं नाकाय, तो तुका आयकोचो ना. आमच्याय जिवितांत जायतीं मनशां आसतलीं, जेन्ना आमी देवाक उलो करता तेन्ना आमकां सांगतलीं, आनी उलो मारनाकाय, कांय जावचें न्ही, इतलें ओगोत तूं मागणें कोत्ताय, आतां आनी कितें आयकोतलो देव तुका, आमकांय सांगतलीं. त्या वेळार आमी बार्तिमेवा भाशेन जावुया, ओदीक व्हडल्यान आमी बोबाट करुया, दाविदाच्या पुता आमची काकूत कर. जायते फावटी आमी ह्या तिसरे भाशेच्या मनशा भाशेन जी दुसऱ्यांक आदार करतात, तो तुका आपयता अशें म्हणून बार्तिमेवाक थोड्या लोकांक सांगलें. म्हणजे आमी जायते फावटी आमच्याय जिवितांत मनशां आसतलीं, जेन्ना आमी दुखेस आसता, चितेस आसता, तेन्ना आमकां खानार हात धरून आमी तुजे बरोबर आसा, आमच्या दुखान
वांटो घेतली. मोगाळ भाव भयणीनो, आयज आमकांच प्रश्न करुया, ह्या बार्तमेवाच्या ह्या काणयेन आमी कसलो वांटो घेता. आमी देवाची काकलुतीक उलो मारता, दुसऱ्यांक देवाची काकलुतीक वांटो घेवंक आदार दिता, व तिसरी मनशां तो आनी तुमचें आयकोचो ना म्हूण आमी दुसऱ्यांक सांगता. आमी मिलाक सायबिणीशे नोवेनां कोत्ता आनी सायबीण मायेचेर आमी नोदोर मारले जाल्यार पयलींच तिणेन वावाट दवरलो. बार्तोमेव जाणा आसलो हो दाविदाचो पूत, हाणें कितें करूंक जाता. मारयेनूय हो वावाट दवरलो. देवाचो पूत तुज्या कुसव्यान येतलो म्हूण आज बोडवो तिका सांगता तेन्ना ती मानून घेता. मोगाळ भाव भयणीनो, आयज मारिया देवाची काकलुतीक आमकां वांटो घेवंक लायता. एलिझाबेथ जी तिसऱ्या म्हयन्यान 3 म्हयने आसता, एलिझाबेथ जी आपणाच्या गोरबेस पोंडार आसली, तिका आंकवार मारिया आदार दिवंक येता आनी तिजे थंय 3 म्हयने रावता. दुसऱ्यांक देवाचे काकलुतीन वांटो घेवंक आदार जाता. जेन्ना मारिया गोरबेस आसली आसतली, जायतीं जाणां तिका कितें कितें म्हणटा आसतली, पूण तिचो घोव जुजे तिका आपणायता. मोगाळ भाव भयणीनो, आमकां पवित्र पुस्तकांत जायतीं आमकां उदाहरणां मेळटात जी देवाची काकलुतीक आपूण गोवाय जातात. आनी आयज हो बार्तोमेवाची काणी आमकां कितें सांगता, वच आनी तूंय तशेंच कर. देवाची काकलूत अनुभव, ताची काकलुतीक उलो मार आनी दुसऱ्यांक देवाचे काकलुतीन वांटो घेवंक आदार दी. आमकां मातेवाच्या शुभ वर्तमानान ही उतरां मेळटात, जसो म्हजो स्वर्गीचो बाप संपूर्ण तशीच तुमी संपूर्ण जायात. एज माय हेवनली फादर इज परफेक्ट सो यू शॅल बी परफेक्ट. आमकां मातेवाच्या शुभ वर्तमानान ही उतरां मेळटात. पूण लुकाच्या शुभ वर्तमानान आमकां ही उतरां मेळटात, जसो स्वर्गीचो बाप दयाळ तशी तुमी दयाळ जायात. हीच कृपा देवाची काकलुतवंत नदरेन वांटो घेवंक आमकां ह्या मिसान मागुया. जेजू म्हणटा, मागात आनी तुमकां मेळटलें. ह्या उतरांचेर विस्वास धरून आमची कांय मागणी बापा मुखार घालुया. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबान, फिलीप नेरी आमच्या बिस्मान आनी सगल्या यज्ञिकांनी आपल्या जिवितांत सदांच मागण्यांक पयलो आनी वयलो जागो दिवंक आनी पोरशेक त्या मोगाचे नमुने जावंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. राजकारभार चलयतल्यांनी पोरशेक सदांच कान दिवंक आनी तांच्या बरेपणान जायत्यो सवलती निर्माण करूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. आमी क्रिस्तांवांनी जिवितांत दूख कोश्ट प्रश्न येता तेन्ना सदांच मागण्यांत थीर रावंक आनी देवाचे काकलुतीक सदांच उलो मारूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. आयचे नोवेन कोत्तल्याक तें वाड्यान
मिलाक साहेबिनीचे मजतीन आशिर्वादान आनी देण्यांनी भरूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. बापा, आमची कांय मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्या. आमच्या काळजान जायती मागणी आसात, जायती प्रार्थना आसात. आमी ती सगळी तुजे मुखार उबारता. ही पिडेक लागून जायतो संवसार तळमळटा. जायतीं जाणां आमची भाव भयणां मरून गेल्यात. तांकांय आमी तुज्या हातान दवरता. आमची काळजां तूं वळखताय सोम्या. आमचे गरजे प्रमाणान आमी मागता ती आमकां फावो कर म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. तुझ देण्यान फावो जालो, प्रितुमेन आमकां दिलो. मनशाच्या वावरार केलो, भेटयता तुका उंडो. वाकाळी तुका बापा. दी आमकां जिवा उंडो. वाकाळी तुका बापा. दी आमकां जिवा उंडो. म्हज्या भाव भयणीन म्हजें तुमचें बलिदान सर पुदविदार देवा बापाक मानतत असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दवा सर्वेस्पोर मानून घेव. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मायेंत थावन जल्म घेताना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं. आनी अशें आमची भेटोवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक देणवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्वोद्वेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय आमी तुका देणवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नीती आंकवारी मारयेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटाव, तुका वंदितांव, तुजी किर्ती परगटाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून तुज्या पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक वाकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची चोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी दोगर. आपलेच कोशेन कोश मोरोन सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका देणवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस
गियात आनी गायात ही मोजी कर तुमचे पासो समोर बुजी. Lord and my God. Tehes puri जेवण जातोस ताणें कास घेतली तुका नव्यान देन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेया आनी हातलें पियेया ही म्हज्या रोगताची ही कास नव्यानी सासणी कोराराचें रोगो पातकांचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत देवा रोवतले हे म्हज्या उगडासा कोरा. My Lord and my God. भावार्थाचो गुरपुरगुटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी सबूर उठाव तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटाव तुझ्या येण्यान आमी होतरेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका देन वाचता आनी जेजूची कुडान रोगो शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गोंवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुज्या परसडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारयेत देवाची माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन जुजे भाग्योन धर्मदुता भाग्योन जेवाज आनी सर्व खाडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोड पदवे धार बापा सोड वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासनान. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताचेच काकलुतीक उलो मारून म्हणुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तालमेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्पर आसूर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या चुकाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्या आम बरवाशन ओतरेकता तर आमकां जी उद्दार काकलुतीन चोर पातकांतली सुटय आनी चोराकांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय
पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावात ताची दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एक पोटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजभोत चलयताय सासनाच्या सासना आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचेय सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. होच तो जेसू दाविदाचो पूत जाका पार्थेमेवान उलो मारलो ताच्या जेवणा पयलीं आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाड बाबावडीनो कोरोना व्हायरसाका लागून आमच्या इगोर्जेंत ह्या नोवेनांत वांटो घेवंक जायना. देखून आमच्या जेजूक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान शेवंक जायना. आमी आमच्या घरांतूच रावून जावं टीव्ही केबलाचेर वा मोबायलाचेर हें नोवेन पळयता तातूंत वांटो घेतना आमी आत्मीक कोमया घेवंक जाता. ह्या वेळार आत्मीक कोमया घेवंक म्हजे बरोबर हें मागणें करचें. मोगाळ जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. हे घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवंक शकना म्हणटूच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुजे सशिलो केदींच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. कोनवाड्या बापा भाग्यवत आंकवार मारयेक आमी आज मान दिताना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान दादोशी केलाय. देखून आमी संतोश बरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तीच आंकवार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणाराची भक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां करपा दी. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. फाल्यां नोवेनाचो 7वो दीस आनी फाल्यां आमी वयलो वाडो सान फ्रांसीस समुदाय आनी मदर ट्रिजा समुदाय हांचे पासत आमी मागतले. फाल्यां सदांचे भाशेन नोवेन सांजे 6 वाजता जातले. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. आनी सर्पद्विदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया हालेलुया.
मिलाक साहेबिनी आमचे खातीर विनोदी कर. क्रिस्तान बासाणे आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बाबा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी मिलाक साहेबिणीचे विनवणेन ही जिणेंतल्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोश भोगूंक आमकां पावय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देवाचो आदार आसूं आमचे ताय सदांच. आमेन. संसाराची तुगे राणी, आमी तुजी किरकोळ भुरगीं, आमच्या गांवची शेरांतली आयके खालती विनवणी. सोर वायटांतली सोर विघ्नांतली निवार माये सुलोकिनी. गांवांत आमच्या गोरगोरांनी कोर शांतीची आमची जिणी.